प्रभूचें शुभ वर्तमान. आनी ओड्यांतलो भायर सरतना जेजून एक व्हडली उरपोंच देखली आनी गोवली नाचलोल्या शेल्या पोरी आसली देखून काळजांत थावन तांचे ताका चुचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. चड उशीर जालो म्हूण पळोवन ताचे शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, ही सुवात एकसुरी आनी जोबोर उशीर जालो. भोंवतणच्या मोल्यांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाड. आनी परतीपालून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी तांणी म्हणलें, तर वचून 200 दिनाराचे उंडे विकते घेवन आनी तांकां खावंक दिवचें कितें? आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून तांणी सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. सगल्यांक चोंब्यांनी हिरव्या तोंडार जेवणाक बसूंक लायात म्हूण ताणें तांकां फर्मायलें. म्हणटूच ती 100 आनी 50 जोम्यांनी कुशीन कुशीन बसलीं. तेन्ना ताणें 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन आनी सर्गाक दोळे उबारून देवाक दिनवासलो. मागीर उंडे मोडले आनी ते लोकांक वांटूंक तो ते शिसा कडेन दीत आसलो. तश्योच 2 मासल्यो ताणें सगल्यांक वांटल्यो. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं. उंड्याचे आनी मासलेचे उरलोले तुडके एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. उंडे केल्ले ते दादलेच 5000 आसले. देवाचें उतोरें.